डीजीपीने एक स्टेटमेंट दिला की लॉ अँड ऑर्डर स्टेबल हा करून एज प्रिवियस इयर, बट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इट लुक लाईक बिगर. डीजीपी स्टेटमेंट दिता आणि टुरिझम मंत्री स्टेटमेंट दिता आणि तांचोच एक आमदारूय स्टेटमेंट दिता, विच ऑल थ्री आर कॉन्ट्राडिक्टरी. तिगांचे स्टेटमेंट ऑन डिफरंट लायन्स. आता गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला हें म्हाका दिसता डीजीपीन सोशल मिडियाक ब्लेम करपाचें न्ही. ही आज गोंयची परिस्थिती आहा. आज आय अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ मिडिया, द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि द पॉवर ऑफ सोशल मिडिया की आज गोंयान लॉ अँड ऑर्डर जे कोलॅप्स जाला तें आज भायर येवपाक लागला. कलंगुटाचेच एग्जाम्पल आमी घेवया. थंय टुरिस्ट येता, गुंडा वता, मारता. पुलीस युनिफॉर्म घालता, गुंडा जातात, लोकांक पेटतात. तो बाबडो आज थंय आपले इज फायटींग फॉर इज लायफ. ताजेर डीजीपीचे कितें उलोवपाचें आहा? फाल्यां आज त्या मनशाचे जिवनाक जे पळय ताका हानी जाली ती कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? डीजीपी घेता. दॅट इज नॉट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आज दिन दहाडे लोकांच्या घरांनी डकॉयटी जाता. हाचो अर्थ कितें? एक फामाद इंडस्ट्रियलिस्टाच्या घरा चोरी जाता, चोर अजून मेळना. हाचो अर्थ कितें? मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गोंयांत सापडटात. एक टेररिस्टाक हे धरतात. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? टोटल कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आज गोंयकार म्हणटा तो सुरक्षीत नाशिल्लो टील येस्टरडे नायट. कालच्यान गव्हर्मेंटाचे ऑफिसरूय सुरक्षीत ना. कित्याक हेच प्रमोद सावंताचे थोडे गुंडा तांकां युनिफॉर्म घालून ते आज गव्हर्मेंट ऑफिसरांक उबारपाक लागले. सो हाचो अर्थ आज गोंयकार सुरक्षीत नाशिल्लो आतां आमकां पळोवपाक येता की आज गव्हर्मेंट ऑफिसर सुद्दां गोंयांत सुरक्षीत ना. एनएसआय लायला तेजो कितें जातलें म्हणटा तुमी? कित्याक 3 म्हयन्याक लागून एनएसआय लायला पळय आतां फाटल्या दिसांनी जेन्ना रामा काणकोणकाराक पळय मारलो, दिन दहाडे लोळोवन मारलो, तेन्ना आमी डिमांड केली मास्टर मायंड कोण काय म्हणून. अजुनूय मास्टर मायंड मेळना. ना पुलीस सांगना, ना मुख्यमंत्री सांगना. चल्ला कितें? फक्त नांवांक एक ह्या बीजेपीचे ह्या प्रोपोगंडा मशिनाचें काम म्हणटा तें फक्त लोकांक प्रोपोगंडा करप, फटाशे मारप, बंडलां मारप आणि आत्तां करता 24 वरांचें डेडलायन, 48 आवर्सचें फक्त डेडलायन दिता. प्रत्यक्षान काम कांयच जायना.